काणयेचे नाव 12वी मळई. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड नजरत. सादर करता शांती नरोन्ना बॅरन. 12वी मळई. लिफ्टाचे दार उक्तें करूंक आसची स्विच कशी कशी दमल्यारी दार हलनातलें पळयोवन सेल्लीबाई कालुगुलो जाली. परत परत दमून तिच्या दाव्या हाताचें बोट दुखोंक लागलें. उजव्या हातांत आसली दुधाची पॅकेट सकला दवरून दाव्या हातान स्विच दामून उजव्या हातान लिफ्टाचें दार उक्तें करूंक प्रयत्न करतना लिफ्ट बंद पडल्या बाये, दार तशें उक्तें जायना म्हणालो फाटल्यान रावुल्लो वॉचमॅन इनास. शहरान त्या बिल्डिंगांत रावोंक दर 3 म्हयने जाल्ले. त्या 3 म्हयन्यांनी त्या बिल्डिंगांत तिका वळख आसली वॉचमॅन इनासाची मात्र. म्हाका वयर वचचें इनासाबा, लिफ्ट बंद केलाय कितें, चालू कर न्ही, विनवणी केली तिणें. हांवें बंद करूंक ना बाये, एक लायन गेल्या, खंय गेल्या म्हाका कळना. पॅनला भितर तिणी लायट पेटतात, लिफ्टाक आनी थोड्या फ्लॅटांक मात्र करंट वचना. वॉचमॅन हळवयेन म्हणालो. सायबा सांत आंतोनी, उद्गारून म्हणाली सेल्लीबाई. म्हजो दादलो घरांत एक सुरोस आसा, ताका हुशार ना, म्हाका बेगीन घरा वचचें. सेल्लीबायेच्या उतरांनी आमसोर आसलो. अर्जंट आसल्यार चलोन वचचें बाये, म्हणालो इनास. करंट केदाळा येता सांगूंक कस्ट. आज शनिवार न्ही, लिफ्टाच्याक फोन केल्लो, तो सोमारा जालें म्हणालो बाये. सेक्रेटरी गोंयां गेला, कोणाकडेन सांगचें. इनासान आपली असहायकता उसारली. सोलोन वचोंक 12वी मळई. कशें वेचें, कितें पुणी कर न्ही, म्हजो दादलो फ्लॅटांत एकलोच आसा, ताची भलायकी बरी ना, दोनपरां सारको जेवंक ना, तो उपाशी आसा. सेल्लीबायेन मोवाळायेन परत दिलें. करंटाक हांवें कितें करचें बाये, ह्या बिल्डिंगाची सनी सुटोंक ना. बिल्डरान इलेक्ट्रिशनाचें बाकी दवरलां, देखून तो कशें कशें परत इल्यारी येना. मेस्कोमाच्यांक आपोवंक प्रॉब्लेम बिल्डिंगा भितरलो. ट्रान्सफॉर्मर काय जाल्लें तर तांकां फोन करतो. दुसऱ्या इलेक्ट्रिशनाक आपयजे तर सेक्रेटरीन, तो गोंयां वेता म्हूण गेला. ट्रेनार आसा दिसता, ताचे फोन लागना. पेंट गेल्ल्या आपल्या लोंकडाच्या कदेलार गळोवन म्हणालो वॉचमॅन. तितल्यार ताचे मोबायल वाजोंक लागले. ना लिफ्ट ना, करंट वचना, म्हणालो इनास मोबायलाचेर उलयल्ल्याक जाप दिवन. दुसऱ्या माळयेर तान देवों की लिफ्ट जायजे, आपणायतल्या गुणगुणलो इनास. बिल्डिंगा भितरल्या कोणें फोन केल्लो. म्हाका घरा वचचेंच इनासामा, 8 दोस मागून म्हणाली सेल्लीबाई. करंट ना तर जनरेटर घालताय न्ही, जनरेटर घालून पळय. यजमानान म्हज्या 2 परांय कितेंय खावंक ना, ताका शुगर आसा. शहरान फ्लॅटांत रावल्यार करंटाचे समस्याच आसनान. करंट गेला जनरेटर आपापींच चालू जाता म्हूण विल्फीन सांगल्लें मात्र सत. गोलीमारांतले घरदार सोडून शहरांतल्या फ्लॅटांत रावोंक वत्ताय करूंक विल्फीन दिल्ल्या जायत्या निबांपैकी करंटाची गजाली एक. गोलीमारान करंट गेल्यार वरांची वरां मात्र न्ही, थोडे पोटीन 2-3 दीस करंट आसनातलो. पावशिल्ल्या थोड्या दिसांनी खंय रुखाचे फांटे फोडोवन वायरां तुटल्यार हफ्तो पर्यंत रिपेरी जायनातले. फ्लॅटान करंट केदना वेता केदना येता म्हूण मात्र कळनातलें. तो एक सुशेग बगुल्लो सेल्लीबायेक. बिल्डिंगाक करंट येता बाये, पॅनला भितर खंय वायर हुलपाला म्हूण दिसता,
जनरेटर गॅलरी लिफ्टा करंट येना म्हणालो इनास. इलेक्ट्रिशियनान येऊन पळय जाई. वरां 6 उतराली. आतां कोण येता म्हूण. वळखीच्या कोणेय दाक्षिण्याक येजे. सेक्रेटरी असल्यार कितेंय करतो. तोय ना. ह्या बिल्डिंगांत उरिल्ल्यांक पडोवन गेल्ले ना. आपणाचे संकट सोडोवंकूच इनास अशें उलयता तशें बगलें सल्लीबायेक. तूं म्हाका एक उपकार कर. हांव म्हज्या फ्लॅटाची चावी दितां. म्हजो दादलो बेडरुमांत न्हिदोन आसलो. आतां उठला आसतलो. ताच्या लागसार मेजार फ्लास्कांत च्या आनी प्लेटीन बिस्किटो दवरल्यात. लिफ्ट सारकें नातल्ल्यान हांव सकलां आसा म्हूण ताका सांग. 4 बिस्किट्यो दिवन फ्लास्कांतली च्या हळू ताच्या तोंडाक कुलेरांत वत. उपकार तुजो. तुका हें दवर. सल्लीबायेन घुमटी आड करून 10 रुपयांचो नोट मुखार धरून आडदोस मागलो इनासा कडेन. तिच्या गोलीमारान 10 रुपयांक मोल आसलें. शेरान 10 रुपयांक पेटो सयत शिमटी हालयना म्हूण ती नेणा आसली. अय्यो देवा म्हज्या म्हणालो इनास. म्हजे दोनी दोंपर जाल्ल्यात न्ही बाये. पांय दिसान दीस आट्टे जायत येतात. माळयेचीं 4 मेटां सोडोवंक जायनात. आनी दाक्तेरांनी म्हाका मेटां सोडोवंक वयर वचनाये म्हणा. मेटां सोडोवंक जाल्लें तर हांव लॉरी ड्रायव्हराचें काम सोडून ह्या सिक्युरिटीच्या कामाक येतोय बाये. तुमचो हल्टान चलोवन वच. करंट केन्ना येता सांगूंक जायना. इनास खडाखड म्हणालो. आयतारा मिसाक वचोन येताना भायर आंगडी कितेंय वरवीं हाडूंक गेल्ली येताना इनास मुखार मेळ्ळ्यार कसो आसाय म्हूण तिणें विचारिल्लें सोडल्यार तिका वॉचमॅना कडेन उलोवन सळगी नातली. आजूच अशें जायजे गी. कामाची बायल भुरगें बरें ना म्हूण वचोन 3 दीस जाले. फोन केल्यार फाल्यां येता म्हणटा. फ्रिजांतलें दूद हून करतना फुटोन गेलें. देखून अर्जंट एक अर्द लिटर दूद हाडया म्हूण सकला आयिल्ली. सनी लागल्ली हांव. कळवळोवन म्हणाली सल्लीबाई. ती गावडांची बायल मंकम्मा तुमगेर कामाची. काम सोडलें गी तिणें विचारलें इनासान. म्हजो पूत शहरान जाय तशें कामाक जाणां मेळटात म्हणटालो. दुर्साली सल्लीबाई. 3 म्हयन्यांनी तेगां जाली. एकलीं सामा काडटनात. हें म्हजें दुवेन हाडून दिल्लें. काम सोडूंक ना. 3 दीस जावन येना. मंकम्मा आनी तुमगेर येना बाये. वोंटा भितर हांसून म्हणालो इनास. तें काल तावन त्या मुखल्या बिल्डिंगान कामाक वता. हांव सदांय पळयतां तिका. जब्बर बायल हां. तिणें सोण गेल्लें बरेंच जालें. एडवान्स सांबाळ घेतला मो. इनासान तशें सांगतना होमलेस आवल्ले बरें जालें सल्लीबायेक. भुरग्याक हुशार ना म्हूण 2 म्हयन्याचो सांबाळ व्हरून गेला. सडबडली सल्लीबाई. तुका एक गजाल सांगता. ह्या शहरान कामाच्यांक तेय त्या गावडी बायलांक पात येवचें न्ही म्हणालो इनास कदेला फाटल्या कुंद्याक ओणकोन. तांकां कितलें दिल्यारय पावना. वयल्यान वोंटयेंत लिपोवन व्हरतात. आनी हे मंकम्मा आसा पळय अव्वल बायल. हेरांक मंकू करच्यान अस्सल जातलें म्हूण कळीत आसल्यानच तिका जल्मताना मंकम्मा म्हूण नांव दवरिल्लें दिसता. लांब उस्वास घेतलो सल्लीबायेन. तिका कितें करचें म्हूण सुचतालें ना. गोलीमारान शेजारचे नीलू तिका उजव्या हाता परी आदार दितालें. कूल सांबाळ म्हूण लेख करिनातलें. 20-25 वर्सां तावन आपल्याच घरच्या जणा बरी तिजे सांगाता आसलें. इतल्या पातयेणेचें सगळ्या घराच्यो सावयो दिल्यारी कुस्कुटाची काडी सुकयनातलें. जेर्मियाबाची आपल्याच बापयत जाल्या मोगान साकरी करतलें. फ्लॅटाक वचचें नाका. गरजेक हांगा नीलू आसा म्हूण सांगल्यारी विल्फी आयकूंक ना.
नीलूक नर्सिंग शिकप ना. ताणें बऱ्यान साकरी केल्ली तर डॅडीच्या पेंगटांत किणां पडटिनात. डॅडीक फ्लॅटान दवरल्यार हाऊस नर्सां मेळटात. ती बरेंकन देख घेतात. कुडीचेर एक गाय जावंक सोडिनात म्हूण भासी लागलो विल्फी. जेर्मियाबाच्या पाटीर पडिल्लीं किणां सड जावन ऑपरेशन करूंक पडिल्लें. 3 हफ्ते आस्पत्रेंत आसुल्लो. फ्लॅटाक हाडिल्ल्या सुरवातेर हाऊस नर्स म्हूण मळयाळी एकलें आयिल्लें. सगळो दीस आपल्या मोबायलाचेर आसतलें. दिसाक 500 रुपये सांबाळ घेवन तिणें आराम आसचें सेल्लीबायेक पळोवंक जालें ना. जेर्मियाबाक वेळा वेळा खवयतलें. दिसाक 1 पावटी वस्तूर भिजोवन आंग पुसतलें. सुकोन सयत कुजनाक येनातलें. त्या नर्साक रांदून वाडूनच सेल्लीबायेक पुरो जाल्लें. विल्फी कडेन फोनार सांगिल्ल्याक तुका एडजस्ट करूंक कळना माई, इल्लें एडजस्ट कर. एजन्सीची हाऊस नर्सां तशींच म्हूण सेल्लीबायेक दुरसारलो. एका म्हयन्यान त्या नर्साक सोडून सोडिल्लें तिणें. एकच हल्टान चलोन वयर वच ना तर हांगा बोस म्हणालो वॉचमॅन दोंड दवरिल्लें लोंकडाचें आनीक कदेल सोडून. वयर थोड्या अंतस्तांनी कारेंट ना. काळोख पडल्यार तुका वयर सोडूंक दिसचें ना म्हणालो तो मुखारून. म्हाका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा तिनासमा. माळयेची 3 मेटां सोडून तर धाप येता. धाकतेरान मेटां सोडूंक सुनूजो म्हणा. 12 माळयो सोडून तर मदेंच काळीज रावून मोरोंक आसा. कसली पनमती लागली म्हाका म्हणाली सेल्लीबाय कपलाक हात मारून. ती कदेलार बसली ना. तर 12व्या माळयेर कित्याक फ्लॅट काण गेलें बाये? तुका काळजाचे दोशी येजमानाक उठोवंक जायना तर 12व्या माळयेर कित्याक घर केलें? पयल्या माळयेर ना तर हांगास ग्राउंड लेवलाचेर बरें आसलें न्ही. राजां उलयलो इनास. म्हज्या पुताक ह्या बिल्डिंगाच्या धन्यान दुबाय वचून मांकोड केल्लो दिसता. सक्कड फ्लॅटां गेल्यान 12 माळयेर एक मात्र आसा म्हणून हें ताच्या गोमट्याक बांदिल्लें. हांगा पळयल्यार 50 घरां पैकी 15नी सयत जाणनात. म्हज्या माळयेर आमचे सोडल्यार उरिल्ल्या फ्लॅटांनी कोणीय रावनान. समा सांगलें बाये म्हणालो इनास. दुबाय घरांक तें आसा हें आसा म्हणून बिल्डरान फ्लॅटां विकल्यान. सामाकट्ट एक किना. आनी तुजे बरी आसच्या प्रायस्तांक 12व्या माळयेर दवरूंक तुज्या पुताक मांडसो मानांगी म्हणटा हांव. 2 लिफ्ट गेल्यांत. एक अजून चालू जावंक ना. ही लिफ्ट सेकंड हँड दिसता. केन्नाय पाड जाता. लिफ्टाचे कंट्रोल टेरेसा वयर. खंय थावन फ्यूज गेला गी. वचून पळोवंक लिफ्टाच्यानी येजे. म्हाका वचोंकय जायना. गेल्यार कळोंकय कळचें ना. इनास सत उलयतलो. लिफ्ट त्या सांजेर सारके जावची कितेंच कुणानातली. बिल्डिंगा भितर आसच्या आनी थोड्यांनी फोन करून लिफ्ट नातल्याक इनासाक परत दुरसारलें. इनास बिल्डराचे नीब दितलो. सेल्लीबायेचे आटे विटे सोडूनच आयले. एकलो सुपूत ताचें फ्लॅट. ताच्या वत्तायेक आयल्याव म्हज्या येजमानाक आर मारल्या. आर मारिल्ले उपरांत पडोवन कुटाचें हाडी मोडलां. ताका कोणेय धरल्या शिवाय बसोंक सयत जायना. उलोवंक जायना. गोली मारांत रावल्यार सामाकट्ट धाकतेर मेळनात. अर्जंट जाय जाल्यार अँब्युलन्सी मेळना म्हूण म्हज्या पुतान ह्या फ्लॅटाक हाण घालें. 12वी मळय नाका रे म्हळें. वारें बरें येता. वारें नितळ आसता. फॅसिलिटी बरे आसात म्हूण उखल म्हणलें बरी हांगा हाडलें. नाका नाका म्हळ्यार आयकूंक ना. वयल्यान म्हजे एकलेच दुवेक हांगास निर्मार काजार करून दिलां. गरजे आकांताक ते लागीं आसा म्हूण फुसलायलें. तें पळयल्यार गोली मारायल्यार 1-2 दीस तरी रावतलें. हांगा आयल्यार तिका आमसरूच. सेल्लीबायेन आपले संकट उक्तायलें.
दू हांगासा आसा तर तिका फोन करणे बाये, लिफ्ट जाला ना म्हूण सांग, ती तरी येत. वॉचमॅनान राजावेक पर्यार सांगलो. मोबायल घरा सोडून आयल्या इनासमा 5 मिनिटां भितर येता म्हूण सकला आयिल्ली. दूद अंगडीचो खंय गेल्लो. 10 मिनिटां ताका राखोन पाटी येजे तर हे अनवर. सल्लीबाई विरारायेन म्हणाली. तिचे नंबर सांग, म्हज्या मोबायलाचेर फोन करया. वॉचमॅनान आपले मोबायल भायर काडले. नंबर म्हाका खंय उडास आसा. पुतान मोबायल दिला. तातूंत 2 दमल्यार फोन दुवेक येता. मोबायल म्हणी घेवन येती, कळवळोन म्हणाली सल्लीबाई. ती तशें उलोवन आसतना लिफ्टाच्या कुशींतल्या मॅटांनी एक तरणाटो आनी एक चली सांगाता देंवोन आयली आनी कारा सरशीं गेली. तांकां पळयल्ल्यान कितेंगी उडास जाल्ले बरी सल्लीबाई सट्टकन त्या तरणाटाच्या कारा सरशीं गेली. तो तरणाटो 14व्या माळयेर रावतलो. 2-3 फावटी लिफ्टाचेर वेताना सल्लीबाई ताचे कडेन उलयल्ली. क्रिस्तांव भुरगो कांय आपणाच्या कुमकेक येत म्हणल्या अत्रेगान ताचे कडेन वचून जर्मिया फ्लॅटांत एकसुरो आसलें आनी आपूण सकला आयिल्लें संकट सांगूंक सुरू केलें तिणें. हांव बिझी आसा आंटी. वयर तावन सोलोन येवंक पुरो जालें आनी परत वयर वचें कशें. म्हाका 7 वरां आस्पत्रेक पावा जाय. सॉरी आंटी म्हणत कार चालू केलें ताणें. तो तुज्या कुमकेक येवचो न्हय बाये म्हणालो इनास पाटी आयिल्ले सल्लीबाये कडेन. बापय खंय गल्फान गळटा. हो हांगा धाकटेर गी कितें मण्ण मसण शिकता. कितें शिकता देवा गुत्तू. दिसाक एका चलयेक आपोवन हाडटा. आळे हे सकाळीं आयिल्लें. राती येताना आनी बोलतेन्स कोण आसता. इनास व्यंगी उलयलो. गोलीमारांत वाड्याचो गुरकार बेन्ना सिकेरीच्या पुता रितेशाचो उडास आयलो सल्लीबायेक. जर्मियाबाक आर मारिल्ल्या संजेर बेन्ना सिकेर गोलीमारान नातल्लो. सल्लीबायेन जर्मिया पडला म्हण सांगलेंस दुसरे दीस परीक्षा आसल्याचें गण्य करिनासता रितेश तिच्या घरा धांवून आयिल्लो. जर्मियाबाक कितें गडी समस्यो म्हणून कळिल्ल्यान सायकलार गोलीमार पेंटेक वचून सुंदर अण्णा धाकटेराक आपोवन हाडून आयिल्लो. परत वचून ॲम्ब्युलन्स हाडून सल्लीबाये सांगता जर्मियाबाक घेवन आस्पत्रेक आयिल्लो. तिच्या मात्रने वाड्यान कोणायच्या गरजांक पावोवंक रितेश आनी ताच्या सांगात्याचो पंगडच आसलो. गोलीमारान जर सल्लीबाय आसली तर गोलीमारांतले तरणाटे तिका उखलून वयर फ्लॅटा पर्यंत व्हरते म्हूण बगलें तिका. ह्या क्षणांत कोणाक कोण ना. एकाच बिल्डिंगांत रावल्यारी शेजार म्हूण एकामेकाक वळखनात. लिफ्टार मेळ्ळ्यार वळखीच्यो हांसो सयत दिनात. सगळो दीस कोण ना कोण येवन वचून आसच्या आपल्या गोलीमाराच्या घराचो उगडास येताना आपूण खंय सुडकणांत येवन पडली म्हूण भोगतालें तिका. काळोख जायत येता बाये. लिफ्ट आपापींच सारकें जावचें ना. तूं हळटान वयर वच. एकच माळे सोडून थोडो वेळ रावून वयर वच. ना तर तूं हांगाच उरतली. हांव परत परत सेक्रेटरीक फोन करीत आसां. कनेक्शनच मेळना. खंय फोन बंद करून पैन करता गी म्हणालो इनास सल्लीबायेक समजून. कितें करचें कळना. वयर म्हणसर पावान म्हणलेस भिरान म्हाका. कितें म्हणी कर लिफ्ट एक फावटी चालू करणे. कोणाक तरी फोन कर विनंती केली सल्लीबायेन परत. म्हजो दादलो फ्लॅटांत एकसुरो नातलो तर हांव हांगाच खंय रात पाशार करती. सल्लीबाई पुरती विरार जाल्ली. तितल्यार भायर गेल्ल्यो दोगां स्त्रियो गेट उतरून भितर येवचे पळयोवन जीव भरून आयलो सल्लीबायेक. ह्या पयलें तांकांय ती लिफ्टार भेटल्ली. हाय बाय म्हूण तीस उलयल्ली. दोगांय क्रिस्तांव मागण्याची मनशां. आपल्या कुमकेक येतीत म्हूण आशेली ती. तीं दोगांय तिसऱ्या माळयेर रावतात. इनासान सांगल्ल्याक प्रतिक्रिया दाखयनासता भितर येवच्या तांचे सरशीं गेल्ले सल्लीबायेन आपले भानपास
कळयले. हाऊ सॅड म्हणाली एकली. वॉचमॅन, तुका कितेंय करूंक जायनाये. बिल्डरा फोन कर, सेक्रेटरीक सांग. लिफ्ट ना तर कशें वयर वचचें. बोबाटली दोगां पैकीची एकली. ती प्रायेन मातशी व्हड दिसतली. मोटवे केल्ल्या माथ्याच्या केसांक बण घाल्ल्यान तिची प्राय अंदाज करूंक सल्लीबायेक जाल्लें ना. फाल्यां आमच्या घरांत वाडा जमत दवरल्या. लिफ्ट ना तर लोक कसो येतलो. प्रायेन ल्हान आसची दुसरी हुळहुळ्ळी. तांकां दोगांयकी सल्लीबायेचें संकट समजोंक नात वा तांकां सल्लीबायेच्या कश्टांक स्पंदन करूंक मोन नातलें सल्लीबायेक कळ्ळें ना. म्हजो दादलो घरांत एकसुरो आसा. पिडेस्त न्हिदिल्ले कडेन आसा. ताका पोटाक दिवंक आसा. सल्लीबाय रडलीस. रडा नाका आंटी म्हणाली दोगांय. 12व्या माळयेर तुमकां प्रायस्त पिडेस्तांक दवरूंक तुज्या पुताक कशें मोन जालें सांग. बिल्डरान बांदयलें आसतलें. पुताक सांगून फ्लॅट बदली. अजून 25 वयर फ्लॅटां खाली आसात. आमी सनी लागले बरी हांगा आयल्या म्हणाली प्रायेन तरणी आसली. आंटी रडोन कितेंय जायना आनी आज लिफ्ट सारकें जावचें परी ना. तूं हळू वयर वच. एक माळय सोडून वच. देवाचेर भरवसो दवर. फाल्यां संजेर 3ऱ्या माळयेर म्हज्या फ्लॅटांत वाडा जमत आसा. 302 फ्लॅट नंबर. तूं ये. ह्या बिल्डिंगाच्या प्रॉब्लेमा विशीं उलोवंक आसा म्हणाली दुसरी. वॉचमॅन, तिका इल्ली कुमोक करणे. ती क्रिस्तांव आमचीच भयण. दोगांय माळयेची मेटां सोडूंक वेताना म्हणाली पयली. आमी हळटान वेतांव. आंटी फाल्यां वाड्या जमतेक ये. गोलीमारांत वाड्या जमतेचो उडास येयलो सल्लीबायेक. त्या जमतेनी मागण्या प्रास एकामेकाचे सुख दूख वांटून घेतले. जर्मियाब आर मारून आस्पत्रेंत आसतना वाड्यान कोणाक जाता तांणी सर्ते प्रकार आस्पत्रेंत सल्लीबायेक सांगात दिल्लो. तो उडास येवन वयर 12व्या माळयेंत फ्लॅटा भितर एकसुरो आसच्या जर्मियाबाक चिंतून तिचें दूख उमाळून आयलें. बाये म्हणालो इनासाम, तूं हळटान वयर वच. तेर्स म्हणटस वच. दाप येतना राव. सुशेग जाल्ल्या शिवाय वयर वचनाका. हेर वाटच नातली. सकलास रावली तर फ्लॅटांत आसच्या जर्मियाबाची परिगत पाड जावंक आसा. नाका नाका म्हळ्यार दुसरी निबां दिवन वत्ताय करून शारांतल्या फ्लॅटाक हाडिल्ल्या पुतासो शीण आयलो तिका. जाता तितले वेगी पाटी गोलीमाराक वेचें म्हूण तिका केदना तावन भोगतलें. आपूण पाटी वेतलेंच म्हूण निर्धार केलो सल्लीबायेन. म्हजें नशीब सारकें ना. आपणाकच दुरसोन सल्लीबाय लिफ्टाच्या कुशीच्या मेटांतल्यान वयर हळू वचूंक लागली. पयल्या माळयेची अर्द्या तितली मेटां सोडून मुखली मेटां सोडून गुंवता म्हणटना तिका हर्द्यान दांबून दवरले बरी जालें. गोलीमार. तें घर. जर्मियाब तिच्या दोळ्या मुखार गुंवतच तशें जाताना ती उबी आसली मालवली. उजव्या हातांतली दुदाची पॅकेट पयलें सकला पडली. इनासामान घाबरेवन बाये म्हूण मारली बोब वाऱ्यार उबोवन वेताना सल्लीबाय वयर तावन लळोवन सकला लिफ्टा सरशी पडली. लिफ्टाचें दार धांपूनच आसलें. देव बरें करूं.